तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकामची सौम्या मिरता वोडा मोना तुका लाभता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराचे सौम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुझे लागी सौम्या आमी आयला सर्वेस्पुरा देवा तुझो आदार मागता घालत्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्या मिरता मोडा मोना तुका लाभता मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता सद्या कळसो 31वो आयतार आज संभ्रमच्या ह्या वक्ता एका मनाची काळजाची जावन ह्या विश्वाच्या बलिदानान वांटेली जावंक आनी एकामेका खातीर मागोवंक विशेष करून ह्या संदर्भार तुमकां आपोवणी दिता मोगाचो स्वागत मागता हे संदर्भात अर्गांते सांपसून मिसपेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन्सा मियार तांचे बसून विशेष करून मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाच्यानो आज आमी सद्या काळाचो 21वो आयतार संभ्रमता आयची देवस्तुती कालतेपणा शिवाय क्रिस्ती जिनी आसात म्हणलो संदेश दिता आमच्या आत्मीय वडावळीक वो शेगूण अती गरजेचो जेजू कुर्साच्या मरणा पर्यंत बापा काल जावन जियेलो आनी जैतवन जालो आमी कालतेपणान जेजूचो फाटलो करून जाल्यार बापाक मानवतल्या तर अंगार आनी वटपण सांडून दिसपरती क्रिस्तीजिनी प्रामाणीकपणी जियोवंक आदार आनी कृपा जोडून घेवया क्रिस्त आमचे बसोत काल जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत म्हणून सा पावलो पिलिपेकारांक बरोवन सांगता कलतेपणाचो शिगूण अत्यंत श्रेष्ठ शिगूण उरुता सावन सगळींचे राज आपणावंक हेचें देवाचें उतर आमकां उलो दिता ह्या दिशेन मेटां काडूंक जाय आसची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां सभी तयार करया कळसांतावन दूख धरून मुखसाणें मागतल्या मुखसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्यांका कृतका तूं पातक्यांका पोंगायलाय क्रिस्ताका कृतका आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्यांका कृतका सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या दोन वैभवा पासून आमी तुका वागणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडताय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्या
बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया एकडे बडोळे दामपी आमच्या गरजां खातीर त्या सवां खातीर मागया प्रो पावस आमकां जाय कठीण दग आसा आनी उदकाचे समस्या आसात उदक ना असल्या मरेकार संदर्भार आतां पावस आयलो तर खंडीत पिवंक उदक फोव जातलें प्रो पावस येवचे पसोती आमी मागया सर्व पदवेदार देवा आमच्या भोव मोगाळ काकूळदारा बापा तुज्या आदारान मात्र तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता तुवें बसयलेलें सूख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदळून पडना जावच्याक तूं सामका सांबाळ म्हणून आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. मालकी प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप हांव एक ओड्राय उलयता तो दळबरासो सर्वेस्पर आनी राष्ट्रा मदें म्हजें नांव भिरांत उपजयता आनी आतां हेज्या कोनो हो आदेश तुमचे खातीर तुमी तो आयकना जशा जाल्यार म्हज्या नांवाक महिमा दिवंक तुमी निर्धार घेना जशा जाल्यार उलयता तो दळबरासो सर्वेस्पर हांव तुमचे शिराप घालतलो आनी तुमच्या आशिर्वादाक शिरापतलो खरेंच हांव शिराप घालतलो कित्याक तुमचे मदलो कोणूच असलो निर्धार घेना पूण तुमी वाट सोडून गेल्यात आनी तुमचे शिकोवणे वरवीं जायत्यांनी आदलोवन पडोवंक तुमी कारण जातल्यात लेविसो कारार तुमी बेश्टायलो उलयता तो दळबरासो सर्वेस्पर तुमी म्हज्या वाटांनी चलूंक नात आनी तुमी शिकोवन दितना पक्षपात केला देखून हांव तुमकां सगळ्या लोकां मुखार हल्क आनी किरकोळ करतलो आमकां सगळ्यांक एकच बाप आसा न्हय एकाच देवान आमकां रचला न्हय तर आमच्या पुर्वजाचो कारार बेश्टावन तुमी कित्याक एकामेकाचो विश्वासघात करतात देवाचें उतारें देवाचें उपकार शांतीन संभाळ सर्वेश्वरा तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन संभाळ सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा म्हज्या काळजांत गर्व ना म्हज्या दोळ्यांनी फुडविकायेची तिश्ट ना बडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना म्हजो हात पावना तसल्या कार्यांक हांवें हात घालूंक ना तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेश्वरा खरेंच म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां आवयच्या हृदयार न्हिदलेल्या दूध सोडलेल्या बाळशा बरी म्हजें काळीज शांत समाधानान जियेता तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेश्वरा तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेश्वरा
सा पावलान तेसलोनिकेंकांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो आमी बोळे जावन तुमचे मदें आसलेल्या इतली मोगाची तुमी आमकां जाल्यात की तुमच्या मोगा खातीर आमी तुमकां देवाची सुवार्ता मात्र न्ही आमचो जीव लेगून वांटून दिवंक आयते जाल्या भावा भयणीनो आमचे वावटीचो आनी मिनतीचो तुमकां उगडास आसतलो तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगडतना तुमच्या मदल्या कोणाकच आमी एक वजें जायनाये म्हणून दीस रात आमी काम करून आसलेल्या देवाक कळनासता अर्घ दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा आमचे तावन देवाची सुवार्ता तुमी आयकयल्ल्या वेळार मनशाचें उतार कशें तुमी ती मानून घेवंक ना बगार देवाचें उतार कशें तर तें खरेंच ताचें आनी तसो तुमच्या भावार्थ्या मदलो आपलो वावलो चलयता देवाचें उतार हे देवाची ओळखकार Alleluia, 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 alleluia. तुमकां आसा बाप एकलोसो तो आसा सर्गी तुमकां आसा मेस्त्री एकलोस तोच क्री Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सगळ्या जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसां लागीं उलोवन म्हणालो शास्त्री आनी फरिजीव मोइजेचे बसकेर बसून आसात देखून ते तुमकां सांगतात तें सकट तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात जड आनी वावूंक तांकां नातले बरे बांदून मनशाच्या कांदार ते सडयतात पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात सर्व आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्यार येतात ते करतात आपल्या कपलार वा बावल्यांक बांदलेलो विसनारी उतरांच्यो सांबडाच्यो पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या अंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनेगोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय पेंटे सलांत लोकांन तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीश कशी पूण तुमकां कोणेय राब्बी म्हूण उलोवन करचें नाका कित्याक तुमचो राब्बी क्लोसू आनी तुमी समेस्त एकामेका बाबाव संवसारांत कोणाकच बापा म्हूण उलो करूंक पारिनाकात कित्याक तुमचो बाप एकलोसू आनी तो आसा सर्गार मेस्त्री म्हणून तुमकां कोणीय म्हणचें नाका तुमचो मेस्त्री एकलोसू क्रिस्त तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकर जायस जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव कलतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच कलतो करता ताका देव व्हरतो करतलो देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या सुवातेंत जेजू आमकां म्हणजे प्रतिरितीन सुदैव लोकांक जेजूच्या काळार आसलेल्या त्या लोकांक एक थोडी सत्रायेचीं उतरां सांगता ती आमकांय लागू जातात सोम्याचीं उतरां आदीं आसलीं आतांय आसात आनी मुखारी आसतलीं ती आमकांय लागू जातात सोम्याच्या उतरांत भेदभाव ना आनी सोम्याचें उतर ताका आका म्हणणी
हर एकल्यांक कित्याक सुमेचें उतर नितीचें तें सताचें तें न्यायाचें. देखून आज जेजू हांगासर थोडी संगती आमचे मुखार दवरता. दवरच्या काळांक सहज जाल्ल्यो जावंक पुरो, आतांय तो लक्ती आसा जावंक पुरो. पूण हांगासर थोड्यो संगती जेजू सीदा सांगता कित्याक म्हळ्यार हांगासर आज जेजू शास्त्री आनी फारिजेवा विशयांत उलयता. शास्त्री आनी फारिजेव. शास्त्री ते देवाच्या उपादेशांत परिणत जाल्ले मनीस, नियमशास्त्र बरेंकन जाण आसलेले, देवाचे उपादेश आसले ताका कुडसून हजारांनी केल्ले आनी नियमशास्त्र म्हणून करून लोकांक तांणी पाळूंक लायलेले नियमां सदांच चलावणाक आसचे बरी आनी ताचेर बरी करून माहीत जोडणो ते आसलेले मनीस शास्त्री. फारिजेव ते आडल ते चलयतले हे नियमां पाळटात गी ना गी, पाळिना जाल्यार कितें गरजे म्हणल्या विशीं पारखून चेतसले. हे दोनी मंथनाचे अधिकार आसलेले आनी समाजांत गौरव आसलेले मनीस. आनी तांकां जेजून ल्हान तावन जेजून सुरू तावन म्हणजे ताचे मिसांव प्रारंभ जाल्ले तावन खंडन करत आयला. कित्याक म्हळ्यार तांची जिणी रीत, तांणी सांगची रीत आनी जिवची रीत ताळपडनातली. देखून ते सांगताले एक आनी करताले एक. देखून जेजून जायते फावटी ह्या शास्त्रांक फारिजेवांक हाय तुमकां, धिक्कार तुमकां, खटा तुमकां म्हणलें आसा. जायते फावटी ह्या शास्त्रा फारिजेवांक जेजून तुमी सोनो काडलेल्या फोंडा बरी भायल्यान सोबीत दिसतात. जेजू म्हळ्यार रुंद पळय आपल्या कपलार वा बावळ्यांक बांदलेलो विसनारी उतरांच्यो पाटो, चामड्याच्यो पाटो ते रुंद करीत आसात. आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब करीत भोंवतात न्ही. तांणी जेजू म्हणल्यार तुमी भायर बरे दिसतात, भितरल्यान तुमचेर भरल्या कुसाडाय भरल्या. देखून पयलें तुमी भितर नितळ करूंक जाय, उपरांत भायर सगळें बऱ्या नितळ जातलें जेजून सांगलें आसा. देखून तो मुखार म्हणटा फेस्ता परबांनी तुमकां पयल्यो बसका जाय. पेंटे सालान तुमकां सलाम केल्यार बारी खुशी. देखून जेजू म्हणटा तसल्या विशयान तुमी इल्ले सत्राय काणगेचे ते तुमकां सांगतात नियमां सांगतात, देवाचे उपादेश सांगतात. ते कितें सांगतात तें तुमी आयका आनी पाळा. स्पश्ट ते कितें सांगतात कितें म्हळ्यार तांणी दिवचें देवाचें उतर तें देवाचें उतर. सिनेगोगांत तें परगडता जावंक पुरो वा देवाचे उपादेश तुमकां दिता जावंक पुरो तें देवाचें उतर. देखून जेजू म्हणटा देवाचें उतराचो एक तिबो पर्यंत हांव नास करूंक येवना, फकत तो संपूर्ण करूंक आयलां. ते कितें सांगतात तें तुमी पाळा, तें तुमी जियेया. पूण ते करतात तशें तुमी करूंक वचनाकात. ते करतात तशें तुमी करूंक वचनाकात. ते तुमकां सांगतात पूण आपूण जावन पडिनात. नियमाचे बऱ्या वयर बरको ठीक करून तुमच्या माथ्यार दवरतात पूण ते आपूण जावन पडिनात. स्वस्थ सांगता जेजू तांकां. देखून एक बोट लेगून लायनात. तुमी कश्टार आसात, कश्टानूच रावा. देखून ते तुमकां कुमो करूंक येनात. देखून तुमी तशें करचें न्ही. तुमी एकामेकाक कुमो करा, एकामेका मोगांची येया, एकामेका गौरवांची येया आनी तुमचें तें आसूंक जाय शेगूण कसलो कलतेपणाचो तांचे बरी न्ही. तुमी जेजून एक आयच्या शेनवाराच्या सुवातेंत जेजून म्हणलें आसा तूं खंयचें फंक्शनाक वयताना मुखली बसका खाण घेनाका, पाटली बसका खाण घे. कित्याक म्हण तुज्या व्हडलो मानेस्त येत जाल्यार तुका येवन सकड़ा मुखार उठयत आनी ताका बसयत जाल्यार तुका मर्यादचे सवाल. देखून कोणी फाटीं बसलो जाल्यार जर तो मानेस्त येत गरसो येसमान तुका फाटीं आसलो मुखार बसयत जाल्यार तुका एक अभिमान, तुका एक मान. देखून तुवें खालते जावचे प्रयत्न करीत. आपूण वडपण वड म्हणून चिंतून गेलो जाल्यार तूं पडटलोय. कोण वरतो जावंक आशेता तो सकडांच्या की ल्हान जातलो, गुलाम जातलो. कोण पळय ल्हान जावंक अपेक्षित तो व्हड जातलो. देखून कलतेपणाचो शेगूण भोव गरजेचें. म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आसतना ह्या जग कितें सांगतात, शास्त्री कितें सांगतात, फारिजेव कितें सांगतात तें तुमी करूंक वचनाकात. पूण तें सांगतात तें तुमी पळा, पूण तें कितें करतात तें तुमी करूंक वेचें न्ही. देखून ह्या विशयांत सत्राय सांगून आयच्या पयल्या वाचपांत मालाकी प्रवाद्या मुखांतर देव ह्या जगांक एक सत्राय सांगता. कितें म्हणटा तो, तुमी नीट वाटे वयले आड गुल्यात आनी तुमचे शिकवणेन तुमी समाज जाणांक आदळोवन पडयशी केल्यांत.
तुमकां समा सारकी समजोणी तुमी यूज करनासतना वापरनासतना तुमी नीट वाटे वयले गुवल्यात संवसारी अभिलाशे जाल्यार जावं पुरो, संवसारी कुशलकाय वंत जाल्यार जावं पुरो, संवसारी आशांक तुमी सांपडल्यार जावं पुरो, देखून त्या वाटेन गुवल्यात आनी तुमचे सांगाता आयलेले तुमच्या फाटल्यान आयलेले तुमची शिकोवन आयकलेले जायते जण आदोळून पडल्यात मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी जाणात खंयचीय एक बोकडे नीर वेता आसतना एकलो बोकरो वाट चुको जाल्यार उरले पुरो ताच्यात फाटल्यान गेले तशें फाटल्यान जोत जाल्यार आमी गाद्यान कोसतना पयलें वस्तू जोतां आंबडतना मुकलें जोत सारकें गेल्यार मात फाटलीं जोतां सारकीं वतालीं, मुकलें जोत वांकडे तिकडे गेल्यार फाटलीं जोतां वांकडे तिकडे येतालीं न्ही. देखून मुकलें जोत गेल्ले बरी फाटलें जोत म्हणलें एक सांगणी आसा मलगड्यांची सांगणी आसा. देखून आवय बापायनी आपल्या जिवितांत सारकी वाट सांबाळून फुडें गेल्यार भुरगीं तांकां पळोवन सारकी वाट धरून फुडें चलतात. जर तर आवय बापाय तिशीन गुंती जाल्यार कळ्ळें की हांव तिशीन तूं तिशीन म्हणून गुंती जाल्यार भुरगीं खंय वयचें म्हणून कळनासतना आदोळून पडटात तांकां खंय वयचें म्हणून कळना. जिवितांत जायते पोटी कुटुंबां जिवितां अशें जाता. आवय एका दिशेन चलता, बापूय एका दिशेन चलता आनी भुरग्यांक बापायच्या फाटल्यान वयचें की आवयच्या फाटल्यान वयचें कळना. देखून तीं घुस्पडटात आनी कांय थोडी आवय सांगाता वतात, कांय थोडी बापाय सांगाता वतात आनी अशें घुस्पड गुंदळांची येतात. तशें जावचें न्ही. देखून जबाबदारी आसलेल्यांनी सारकी समजोणी सोम्यतान घेवंक जाय. सारकी समजोणी घेवन सारक्या समजोणेन आमी फुडें वचोंक जाय आनी ह्या मुखांतर आमच्या फाटल्यान येतल्यांक ती सारकी समजोणी जोडचे दिशेन आमी मेटां काडूंक जाय. तांकां घुस्पड गुंदळ करचें आमी कामां करूंक नजो. देखून तो म्हणटा तुमी वाट सोडून गेल्यात आनी तुमचे शिकवणे वरवीं जायत्यांनी आदोळून पडोवन तुमी कारण जाल्यात. देखून तशें करूंक नजो. कित्याक आमकां आसा एकच बाप, एकच देव, एकच देवाची मनशां आमी. देखून हांव तासो म्हणून तुमी वांटे फांटे करूंक जायना. देखून आमकां देवान दिल्ले उपादेश आसात ते पाळून जिवंक जाय. देखून जेजू म्हणटा तुमकां कोणी राब्बी म्हणून उलो करचें नाका. राब्बी म्हळ्यार मेस्त्री. राब्बी तांच्यान आतांय देवांत गेल्या जाल्यार तांच्या आतांय राब्बी आसात. राब्बी म्हळ्यार मेस्त्री. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीन जवळ जेजूच्या काळार एकलोच राब्बी आसलो म्हळ्यार क्रिस्त जेजू स्वामी. देखून एक तरणाटो आयलो राब्बी तशें म्हळ्यार मेस्त्री न्ही. राब्बी तूं खंय रावताय हे आनी पळया म्हणून राब्बी हांगासर क्रिस्तस एक मेस्त्री. ह्या मेस्त्री भायर दुसरे मेस्त्री नात. धर्मदूताचे ताचे शीस. देखून जेजू म्हणटा तुमकां कोणेय राब्बी म्हणचें नाका. कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच. तुमी समेस्त बाबाव. देखून आमी म्हणटा भाव भयणीनो आमी सगळीं बाबाव आनी भाव भयणी तो संबंद आमी घेता. कित्याक आमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. ह्या क्रिस्त मेस्त्री भायर दुसरो मेस्त्री आमकां ना. देखून सर्गींचो तो एकलोच मेस्त्री. देखून कोणेय हांव देवा मानावा, हांवसो देव, हांवसो सोडवंदार, हांवसो म्हणूंक जायना. कित्याक आमी सगळीं बाबाव. आनी दुसरें तो म्हणटा तुमी कोणेय बापा म्हणून उलो मारूंक जायना. कोणाक बापा म्हणून उलो मारूंक जायना. फादर आब्बा म्हळ्यार एकलोच बापूय. देखून संवसारांत आमकां एकलोच देव आसो बाप ताका सर्गीचो बाप म्हणटा. आमच्या बापा मागण्यान मोरे म्हणटा आमच्या बापा, आमचो तो बाप, सर्गीचो बाप. देव तो एकलोच देव. ह्या देवा भायर दुसरो देव ना. देखून तो आसा सर्गार. ताका आमी उलो मारूंक जाय. देखून ताका आमी मान दिवंक जाय. ताच्या नांवान आमी जिवंक जाय. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपान सान पावलो बोवा पुरबायर म्हणटा तो कितें म्हणटा तो म्हणटा आमी तुमकां तुमचे लागीं तेसलोनिकांत आमी आसतना तुमच्या खातीर तुमच्या मोगान आमी जियेल्या. स्वार्थ परगट केली आनी स्वार्थे खातीर आमी जियेल्या. तुमकां आमी वजें जायनातले बरी आमी कश्ट काडले, वावंट काडले, मेहनत काडली, सगळें केलें. देखून दीस रात आमी काम केलां. तशें म्हणटा आसतना आमी कलते जाल्या.
सोम्याचे फाट लावदार आमी, सोम्याचे सीस आमी त्या ओडपणाक रावून हांव बसुलेड्याने खाऊन हांव आमी काम केलां, आमी काल जाल्या, आमी आमचे हात पाय झरयल्यात देखून तो बावार्त्या मोदें सोमीस आमचे मोदें आपलो वावर चलयता देखून तूं ओड हांव ओड म्हणून आमी सगळे वावराडी सोम्याच्या शेतांत वावराडी देखून आमी ल्हान जावंक जाय, कलते जावंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून पवित्र सभेंत आमी याजक जावंक बरो, तुमी भाव भयणी जावंक बरो, आमी सगळीक आमकां एक मिसांव आसा याजकपणाची मिसांव, तुमकां आसा कुटुंब सांबाळचें मिसांव आनी हे संस्काराचें जिवीत देवाची कृपा जोडून दिवचें जिवीत त्या कृपेंत रावून त्या संस्काराच्या कृपेच्या जरींत आमचो वावर आमी करूंक जाय. देवा मुखार कोण व्हड कोण ल्हान म्हणून आमी कितेंकच निर्णय करूंक जायना. देखून जेजू म्हणटा तुमी ल्हान जाया, तुमी कल्तो करून घेया, जो कोण आपणाक कल्तो करता ताका देव वर्तो करतलो देव वर्तो करतलो. सांपावलो अपुर्ब्यान म्हणटा जेजू विशान थैमान तो देव तरी त्या समान संपणाक लबदोवन रावंक ना, गुलामाचें रूप ताणें घेतलो, गुलामाचें रूप. पळया जेजू की तसलो अधिकार वैभव अशें नासले. देखून तो म्हणटा हांव आयलां हेरांनी म्हजी सेवा करच्याक न्ही, मगर हांवेंच तुमची सेवा करच्याक हांव आयलां. देखून हांवें तुमकां दिवंक सोपादीस तुमी एकामेकाचो मोग करा, एकामेकाची सेवा करा. देखून जेजून कितें केलें निमाण्या ब्रेस्तारा आपल्या सिसांचे पांय धुले पळया एका मेस्त्रेन पांय धुले आनी कितें म्हळें तुमी एकामेकाचे पांय धुया, एकामेकाक आदार दिया, एकामेकाक कुमोग करा. हांव ओड तूं ओड म्हूण झगड नासचें न्ही. सगळां आमी सोम्याचीं भुरगीं म्हणलें चिंतून त्या प्रमाणे कलतेपणान तुमी जियेया, तुमकां दादोसकाय मेळटली. कोण पळय कल जाता सोस्तीक जाता, कोण पळय सगळें सुसून व्हरता, सगळें पळय बरें कळूंक अशें येता, तशें जाल्यार समाधान चड. कोण पळय हांव सुवोड हांवें सांगलें जाय जे हांवें सांग म्हजें उतर साखेरीचें उतर म्हणून जेता जाल्यार ताका समाधान ना. कित्याक म्हळ्यार थोडे पटी ताणें सांगलें जायना, ताका ना समाधान. देखून असलें चिंता पयस दवरनो, कलतेपणाचो शिगूण रुता करना. आमी सर्व देवाचीं भुरगीं देवा थंय भाव म्हणलें भाव भयणी म्हणलें चिंतून कलतेपणान जिवीत रुता करूंक सोम्या सुलो दिताना तसलो सलतेपणाचो शिगूण आमचे थंय रुता जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएका देवा त्या आसलो आमचो भावार्थ उसारया. एकाच देवा सत्मानता सरपदवेदार बापतो सर्गांनी प्रितमी सो दिसत्या वस्तू सो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत्मानता देवा सगळो स्पूत तो सर्व काळा आदी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो करो देव तो देवातान जल्मला ताका रसूंक नाम बापाच्या सैं बासो ताजे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमच्या मनशां पासोत आनी आमचे सोडून पासोत सरकारतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकारमयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पंच पिला ताका खुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचेर मेल्ल्यांची मनसेबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके एक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वरानी जीव जाता अर्थ बापानी पुता तानी उपसला बापानी पुता बराबर ताका समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाते वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता पदकाच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविता विस्वास रावता. आमेन. आमी उसारलेल्या भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गीच्या बापाच्या पांयां दळा आमी भेटोवन दिवया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान आसच्या शेळ्यां खातीर निस्वार्थपणे वावरूंक फावो कर म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या हर एक फुडाऱ्यान आपले आदीन दिल्ले परजेसो गरजो समजून तांचे पासत वावरूंक आनी समाजीन शांतीचे आनी नितीचे रास स्थापीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सेवेच्या स्पिरितान आनी निस्वार्थी मनान ख्रिस्ती शिक्षण दितेल्या सर्वांक तांच्या मिसावान तृप्ती दी. उतरान करणेन तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवंक आनी तांचे ताब्यान आसलेल्यांक आदर्श देख दिवंक तांकां कलतेपणाच्या शेगुणान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी जबाबदारेन जिवंक आनी आपल्या उतरां करण्यांनी पारदर्शक व्यक्तित्वाचे जावंक प्रेरीत कर.
तांणी सर्वांनी खालतेपणाच्या आनी मागण्याच्या जिवितान वाडाशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजाबावारी जमा जाल्ल्या सर्वांनी आमचे प्रामाणीक जिणे मुखान जे आमी शिकयता ते पाळूंक आनी तुजी सेवा करतल्यांक उत्तेजनेन सांगात दिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सांजू देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या सुमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानांचो फळ ह्या तेस्ट मापान तांकां मेळोसो कर. सांगातच ह्या पुंतळार हातीन धरलेली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. जे कोणा मागतान बसला सुग्रास कडया तांच्या बसत मागया. तपलेल्या भुंयचेर सुरेस्पर देव दया दाखोवन दी. बरो पावस दडोवन भुंय थंड करून दी. पृथ्वीक बेड्याक कृषीक मनशाक जानवराक सुकण्या संवसांक सकाळांक उदकाचे देणे फावो जावं दी म्हूण आमी मागया. सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले आमकां राखून उरूंक देवाचो आदार मनशा कुळाचे निरंतर आसूं दी म्हूण मागया. इस्रायलांत आसलेलें झुजू शांत जावं दी. थंयसर आसलेल्या वावरांत भद्रती फावो जावं दी म्हूण मागया. सर्गींचे भोवमुखार बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देईन तुका आमी भेटोवन दिता. कलतेपणाचो शिकूण व्हरतो शिकूण ह्या कलतेपणान सगळें जोडून घेवंक तूं आमकां आपणे दिताय. तुज्या पुताचे शिकवणे मुखांतर कलतेपणान सगळें आपणावंक आमकां आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. पांचंको 111. Somia Deva Kalinzamchi Mona Sangi Maktavami Tuji Burgi Gevuno Somia Deva Tujhe Sakti आज भेटता गाणिक पोवी कोवा बुंडो वायनाची जिनी आमची करूंक पोवी जावूज वाड आमचो सोम्या काळी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की भविष्याच्या आदाराक सर्वेश्वर मानून घे. कनवळे आमच्या भोवमगाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ बेठवणी तुजे मुखार सोडो तिका लागून तुजे सुभ आमकां कृतीचो पावस आमचे तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसों. तुमचे सोबे आसों. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बुरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादान जल्म घेतलो. कुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावं ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Poi dal baranzo serve sporto, serga
सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो जेजूचे मास आनी रग जावची घडी पवित्रत्म्याची घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता भोवरता आनी रिदीवांटली जावया आमी आमकांच सम्यक समर्पण सम्य सकलतेपण असो शेगून आमचे ते रुता जावं दिवून मागया. बापा करूस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्त मरण सुसंवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेसप्री जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत निसमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंड आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार घसवतेल्या आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारांत विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पप्पा साहेब पीटर पॉल आमची गवळी बापा आनी सगळीं याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इस्तगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगती तिसपती भगवान जुजे भगवान धर्मदूता भगवान जुताद आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आजनामतीन दवरना कलतेपणाच्या शगुणाचें जिवीत रुता करूंक देवाक आनी सम्याक मोगाची जावंक देवा स्वादार मागून सम्यान शिकलेले मागणे सांगता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास समकां दी आनी आमी आमचे शिकलेले आमचिता तशें आमची पदकां मोगच आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देव करुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बुरवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रसभटकी पदवी आनी महिमा समिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ. तूं जेत आनी रास वर्सलो येताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगुट्टू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया इजवण सचिवंत देवाची शेळी सैमान तो देव तरी त्या समान संपणाक लगदो रावंक ना मनशाचें रूप घेतलें मात्र न्ही उंड्याचें रूप घेतलें आनी आमचे मदें सदांच जियेतात हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या कासुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली समय जेजू कमी दिव्या एक बोट डोळे तांपया म्हणजे मुखान भर आमच्या काळजांत आयला समी आमचे ते राव म्हूण मागया आमच्या काळजांत राव आमच्या मनांत राव आमच्या जिवितांत राव तूं कशें काळजालो ती तशें हांवूय म्हज्या कुटुंबांत हांवें म्हज्या घरांत हांवें म्हज्या जिवितांत हांवें म्हज्या वृत्तेंत म्हज्या सगळ्या जिवितांत काळजांक म्हाका कृपा दी समिया गलतेपणां सर्गीचें राज आपणावंक आमकां आदार दी म्हूण मागया ताणें केल्ल्या बरें आपण अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका ओगळाप तुका सुमयान जेजू ओगळाप तुका आराधान तुका सुमयान जेजू आराधान तुका सर्व इटांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतल्या निवारलेल्याक अर्गां तुका सुमयान जेजू सरापायांतल्या मरणादी पिड्यांतल्या राखून वेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फोवो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका कालच्या रात्रीची बरी न्हीद फोवो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयसू दीस पळोवचे भाग फोवो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवचें भाग फोवो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान उतराद्वारे आमची मनां उगडायल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान तुज्या पवित्र एवकरिस्ताच्या बळान आमचें आत्मीक पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान फाटल्या दिसांनी कांय इल्लो बरो पावस फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान सर्व विविध मनशां मुखांत जायतो आदार करपा सांगा दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान सर आमची कार्य भोव बऱ्यान करूंक आदार दिल्या पासत अर्गां तुका सुमयान अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान ओगळाप तुका सुमयान जेजू ओगळाप तुका सुमयान आराधान तुका सुमयान जेजू आराधान तुका सुमयान उपकारी काळजां दिनवाशी मोना सुम्या करगा दिव्या देण्या पासताच्या मुगा पासत वर्त्या उपकारता सोपावड्या प्रार्थुया
सर्व पदवेदारांनी दयाळ बापा तुझे दैविक बोळ आमच्या जिवितांत अधिक अधिक परजळ शेंकर जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवानांनी गठ्यान भरल्यान तांदूळ बसलेले सर्गीचे सुख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन। सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमच्यार आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धरता देवाचे ओडुका पांसंको 213 सौम्या वेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता सौम्या वेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता शिकय म्हाका क्रिस्ता पासून वावरू शुभार्था तुझी हांवें प्रसार सौम्या वेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता मोगार पुता सोय मोगार मोरी आशीर्वाद बगेन गुरुसाचे कृपेने आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। मोगाचेनो तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागतात आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा। फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात। हर एक पटी मिसा उपरांत आमी तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता। इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा सारकें पंथाक पावूंक ना पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा। ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या आदार दिल्या आनी सांगात दिला त्या पासून काळजांतान तुमकां देव बरें करून म्हणटा। तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता। ह्या दिशेन फुलनी फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता। तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा आनी खंडीत काळजांतान देव बरें करून म्हणटा। आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता। हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमोक करियेत तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत। परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा। आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो। परत तुमकां देव बरें करूं।